मांडवी वेलो जुनो पूल शेनवार सावन 15 दिसांचे रिपेरा खातीर येरादारीक बंद. पूल बंद केल्ल्यान येरादारीची कोयणी, पर्वरे वटेन लांबचे लांब गाडयांची लायन. सध्या PWDन 15 डेज ओल्ड मांडवी ब्रिज क्लोजर घेतलेलो आसा फॉर रिपेरिंग. सो ह्या दरम्यान जे पर्वरीच्यान लोक येता पणजे सायडीन तेंच्यांनी न्यू मांडवी ब्रिज एज वेल एज अटल सेतू यूज करपाक जाता. तशेंच पणजे टू पर्वरी सायडीन वयता तेंच्यांनी न्यू मांडवी ब्रिज आनी अटल सेतू हेज्या वयल्यान सध्या ट्राफिक सर्क्युलेशन चालू आसतलें. प्रत्येक जाग्यार जे जंक्शनाचेर ट्राफिक रेग्युलेट करपाक आमचे ट्राफिक पुलीस आसतले. आनी एक अपील आहा लोकांक की ह्या दिसांनी एक ओल्ड मांडवी ब्रिज क्लोज असल्या कारणान ट्राफिक कंजेशन जावंक शकता. सो ते अवॉइड करपा खातीर मेन म्हणजे मोटरिस्टान जे ओवरटेकिंग करता किंवा जे 2 लेनी आसा पळय तितूंतल्यान आनी तिसरी लेन करता आनी ऑब्स्ट्रक्टिव्ह मुवमेंटाक ऑब्स्ट्रक्शन जाता ते अवॉइड करच्या खातीर प्रॉपर लेन फॉलो करची. कोणीच ओवरटेक करून आपूण फुडें वचपाचो प्रयत्न करपाचे ना. तशेंच टू व्हिलरांकूय अपील आहा की तेंच्यांनी बीन वाट मेळटा त्या सायडीन गाडयो काडपाचो प्रयत्न करपाचे न्ही, जेणे करून सगळें ट्राफिक स्मूथ जातले आनी ट्राफिक सर्क्युलेशन आनी मुवमेंटूय मातसो फास्ट जातलो. आमी अवेरनेस करता तरी आसतना लोकांनी आपल्या सायडीन कॉपरेट करपाचें. म्हाका दिसता सगळ्यांनी जर कॉपरेट केलें जाल्यार हे सगळे जे 15 दिसाचो जो टायम लिमीट आसा तेतून सगळे सुरळीत जातले. आनी एक म्हजी अपील आहा की ह्या दिसांनी 12th स्टँडर्डाचे एग्जामी चालू आसा. सो जे कोण पणजे सायडीन येता किंवा पर्वरी सायडीन वयता तेंच्यांनी स्टुडंट्सांनी पेरंट्सांनी मातशी हे नोट घेवपाचे आनी तेंच्यांनी मातसो आपलो टायम मातसो बेगीन स्टार्ट करचे जेणे करून एग्जामीच्या सेंटरांचेर मातशे बेगीन पावतले. एके वटेन पर्वरे फ्लायओव्हराचें काम चल्लां. पणजेत स्मार्ट सिटी खाला सगळे रस्ते फोडून घाल्यात आनी आतां मांडवी वेलो जुनो पूलूय 15 दिसां खातीर बंद. सगळे वटेन येरादारीची गचमुड्डी. हे पुलाचे आतांच रिपेर गरजेचे आशिल्ले काय म्हणून प्रश्न. पणजेत यो वच करतल्यांक दुष्काळांत तेरावो अशी परिस्थिती. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर.